म्हजो मतदारसंघ उमेदीन आसा जाल्यार हांव उमेदीन बारीक बारीक गजाली खातीर जनता म्हाका संपर्क करता आनी हांव एक आमदार ह्या नात्यान जनतेचे वेळार प्रश्न सुटावे करता अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें। मुरगांवच्या जनतेक तांणी लाडली लक्ष्मी आनी मुख्यमंत्री मजत निधी पत्रां वाटली। I still maintain that, and that you can see the happiness on my face today. कित्याक म्हाका मेन कितें आसा, आयज म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हॅपी आसूंक जाय। आयज म्हाजो एकूच उद्देश आसा, जे पर्यंत म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हॅपी ना ते पर्यंत हांव हॅपी रावंक शकना। आनी म्हाजें कशें जाल्लें आसा, कंटिन्युअसली आय एम विथ द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांचे जो इश्यू आसा, आयज तांकां कशें जालां, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक दे फील तांकां म्हाजेर एक हक दिसता। संकल्प म्हणल्यार आपलो, तो आमचो घरचो, तो आपल्या घरान आमचो भुरगो अशें लोक काडटा, म्हाका डायरेक्ट कॉल करता। म्हाका कोण मदीं मिडलमॅन ना, कोण ना, म्हाज्या ऑफिसांचो न्हू, डायरेक्ट लोक म्हाका कॉल करता आनी आपलो इश्यू प्रॉब्लम कितें आसा ते म्हाका सांगता। इवन तांकां ग्रास कटींग जाय जाल्यार लोक डायरेक्ट म्हाका कॉल करता, तांकां फॉगिंग मशीन जाय जाल्यार लोक म्हाका डायरेक्ट कॉल करता, एम्बुलन्स जाय जाल्यार हर कसलो इश्यू तो बारीक इश्यू, दॅट इज द डायरेक्ट टच वॉट आय हॅव विथ द पीपल।